तुम्ही सगळ्यांनी कान दिवन देवाचें उतर आयकलेलें आसा. कितें तरी तुमी सोदताल्यात मागताल्यात तें तुमकां देवाच्या उतरांतल्यान मेळ्ळां आसतलें. हो घडयेक ना. घडयेक तुमी सगळें आयकतात पूण भितरल्यान मन आनीक हिंजूर आसा. तशेंय जावंक शकता. पूण कितेंय जावं, पयले सुवातेर म्हत्वाचें म्हणजे पयले वाचपान आमकां सांगलां कोणाचेर आमी विस्वास दवरून जियेता. तुमी म्हणटाले देवाचेर. पूण आमी बारकायेन पळयत तर आमी घडयेक आमचेरूच पातयेवन रावता. देवाचेर खरेपणी पातयेवन रावना. हें केन्ना कळटलें आमकां? जेन्ना आमचेर वायट कोसळटा, आव्हानां येतात, चॅलेंजीस येतात, तेन्ना पयलीं आमी कितें करता तें तुमी जाणात. घडयेक देवाक कुलो मारता आसतल्या. पूण देवाक कुलो मारलो की ना, देव रोखडेंच आयकता आनी आमकां कितें करूंक जाय तें सांगता. पूण आमी घडयेक आयकोना जाय. कित्याक आमी आमचेंच आयकता. आमकां जाय पळय तशींच ती सुटावे आमकां जाय. हाका लागून भितरल्यान कितें चलता तें म्हत्वाचें. आमी तर भितरल्यान देवाचेर पातयेवन रावता जाल्यार कसलेय स्थितीन आमी भितरली आमची पाळां देवा सवें लावन तो आमकां कितें सांगता तें आमकां कळोंक जाता. जशे भशेन तें झाड हाचे देगेक लायलें की ना, दर्याचे देगेक, तें पाळां भितर घालता आनी भितरल्यानसान ताका उदक मेळटा आनी तें केन्नाच ताची पानां सुकना, ती फळां दितात. चिरकुटां कितें जातात, ओरण्यांत आसतात, ताका उदक ना कांय ना, ती मोत्तात, सुकतात. आनी अशें घडयेक आमचें जिवीत जाता. कित्याक भितर आमची पाळां देवा सवें ना, वयल्या वयरीच आसा.